भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी फाटले राऊंड टेबल केल्लें आनी आयचे राऊंड टेबल केल्लें. अ वीक इज अ लॉंग टायम इन पॉलिटिक्स म्हणटात. आमी फाटले राऊंड टेबल करून आतां मेरेन वीक सुद्दां जालें ना. तरी आसतना हो कितलो व्हडलो लॉंग टायम तो आमकां दिश्टी पडटा. खुबश्यो घडामोडी घडल्यात. वातावरण भरपूर बदल्लां. इलेक्शनाचे वारें व्हांवपाक लागले न्ही, हें खूब अंडरस्टेटमेंट जातलें. इलेक्शनाचो वास येवपाक लागला. फक्त वारें व्हांवपाक लागलो ना, वास येवपाक लागला. जॉयल बाब आफांचो आसा, म्हजे बरोबर लौकीक बाब शिलकर आसा, पांडुरंग बाब गांवकर आसा. हांव पांडुरंग बाब तुजे कडच्यान सुरवात करतां. आमचे फाटले राऊंड टेबलाचे जे टायटल आशिल्ले पळय ते काँग्रेस वर्सीस काँग्रेस, BJP वर्सीस BJP आनी RGP वर्सीस RGP आशिल्ले. म्हाका दिसता काँग्रेसीन ते चडूच मनार घेतले आनी ते दर दिसाक 3-3 फावटी ताचो डेमो दिता आमकां. काँग्रेस वर्सीस काँग्रेस कशी ती. आतां हांव सुरवात हाजे वेल्यान करता. हें जें काँग्रेसी भितर चल्लां पळय तें बरें चल्लां. नंबर 1. नंबर 2, गिरीश जो आयलो पळय तें बरें जालां. बरो हांसता. काँग्रेसीन जे चल्लां ते आमी पयरूय उलयले की तेन्नाचो जो अध्यक्ष आशिल्लो, माजी अध्यक्ष म्हणजे पडला आतां अमित पाटकर आनी युरी आलेमा अशे दोन हेज आशिल्ले की ते दोगूय मेळत नाशिल्ले आनी तेंच्या मदीं इतके मतभेद तयार जाल्ले की ते आतां वांगडा काम करप शक्यच ना अशी परिस्थिती आशिल्ली. आनी ते आमी हांगा ते दीस उलयले आनी तेच तेन्नाच मागीर रोखडेच काँग्रेसीन कांय चेंजीस जाले. तेतून गिरीश चोडणकराक परतो गोंयान हाडलो. कारण म्हटल्यार सरप्रायजींग मूव काँग्रेसीचो की अशें बाबा काँग्रेसीन हें कित्याक केलें 5-6 म्हयने इलेक्शनाक आसतना. आनी गिरीश चोडणकर असो कितें फरक करूं शकता काय कितें असो एक प्रश्न आतां सगळ्यांक पडला. दुसरे वाटेन काँग्रेसीच्या मदीं पयलीं जें वातावरण आशिल्लें काँग्रेस वर्सीस काँग्रेस तें आयजूय आसा. गिरीश येयल्या उपरांत एक गट इतको दुखावलो की तांच्यांनी राजिनाम्याचें सत्र सुरू केलें आनी आमकां हें शक्यच ना. कारण गिरीश राजिनामो दिवन गेल्लो न्ही. हेज्या पयलीं प्रदेश अध्यक्ष पद सोडून गेल्लो. आपल्या कडेन तें झेपना, आपल्या कडेन आपूण ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हरले तेजी अशें म्हणून. आनी एकदां न्ही तर गिरीशान फाटल्या 19, 20 आनी 22 अशे 3 फावटी ताणें राजिनामे दिले आनी तिसरे फावटी तो मुक्त जालो आनी हांगाच्यान गेल्लो. हांगाच्यान गेल्या उपरांत गिरीश हो काँग्रेसी मदलो दिल्लीन पॉप्युलर आशिल्लो, राहुल गांधीचो सामको क्लोज आशिल्लो बरो लिडर. सो आमी सदांच अशें म्हणजे गिरीशाकूय केन्ना म्हणटले आमी की तूं नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय तुवें खंय राज्यसभेर बी कितें मेळटा जाल्यार आनी ती काँग्रेस पार्टीचें काम करपाक जाय. पूण सडनली गिरीश हे सगळे सपन सोडून परतो गोंयान आयला. आनी आतां तो कितें फरक करतलो हो एक मोठो प्रश्न आसाच. पूण 2 गट जे म्हटले हांवें जे कांय राजिनामो मदून सोडून वयतात बीन, दुसऱ्या गटान आजुनूय युरी आलेमा बीन हे बाकीचे जे आसात एल्टन बीन हे आजुनूय विर्यातो बीन हे आजुनूय गिरीश येयल्या उपरांत बरें तांचें मेळप जावंक ना. म्हाका दिसता की ही जी रिफ्ट आहा ती उरतली अशी म्हाका दिसपाक लागला. म्हणजे काँग्रेस वर्सेस काँग्रेस आसाच. पूण एके वटेन गिरीश येयलो म्हणटकूच अनेक जुने चेहरे जे आसात म्हणजे कुप्रसिद्ध आनी सुप्रसिद्ध हे दोनूय तरेचे चेहरे काँग्रेस हावसान अशे अवती भोवती दिसपाक लागला फाटल्या 4 दीस. हो एक वेगळो बदल जो अमित पाटकर आसतना जावं नाशिल्लो. हो जो मोठो प्रश्न आसा. लौकीक पयलींच आसता हांवें प्रश्न विचारचे पयलींच की हो जो मोठो प्रश्न आसा की गिरीश येवन काँग्रेसीचें कितें बरें जातलें. ह्या प्रश्नाचें उत्तर लौकीक तूं कशें दिता. कारण पांडुरंग बाबान सारको ट्रॅक रिकॉर्डच सांगलो. आतां ट्रॅक रिकॉर्ड जर पळयलो जाल्यार यू हॅव टू रियली ब्रेक युअर हेड टू फायंड मेरीट इन टू इट. बिकॉज अशें न्ही की फाटली इलेक्शन गिरीश बाब चोडणकराच्या लिडरशिपी अंडर काँग्रेस जिखिल्ली, ताजे उपरांत कोणे तरी तांचेर कुरघोडी करून तांकां काडिल्लो आनी आज ते परत येतात आनी काँग्रेसीक एक नवचैतन्य मेळटलें अशी जर कितें ट्रॅक रिकॉर्ड म्हणपा जाल्यार तसो कांय ट्रॅक रिकॉर्ड ना. तरी आसतना खूब जाण म्हणटात की बाबा गिरीश येतगीर तुगेली मातशी एक्टिविटी तरी वाडटली. कारण काँग्रेसीची एक्टिविटी मातशी बरीच कमी जाल्ली म्हणून. म्हाका तर गिरीश बाबाच्या कॅम्पांतल्या एका मनशान खूब बरी गजाल सांगली. तुवें जशें सांगलें ते म्हाका दिसता 2-3 वर्सांनी ताणें काँग्रेस हावसाक पांय दवरलो. जे मनशान म्हाका सांगलें ताणें वाक्य खूब आवडलें म्हाका. काळजांतल्यान उलयलो तो मनीस. आमी म्हणपा लागलो गर्भकुडीक काम करपी मनीस
फाटली 2.5 वर्सां म्हणपा लागला आमी रस्त्या वयल्यान काँग्रेस पळयताले म्हणून अशें वाक्य वापरलें. सो ही गर्भकूड जी आसा काँग्रेसीची ती कोणा कडेन आशिल्ली? अमित पाटकरा कडेन आशिल्ली, अमित पाटकराच्या समर्थकां कडेन आशिल्ली. आनी आज जेन्ना ती गर्भकूड परत गिरीश बाबाच्या कॅम्पा कडेन पावल्या, कितें चमत्कार जातलो? प्रत्येक लिडराची काम करपाची स्टायल आपली वेगळी आसता. अमितान अशें कितें सामकेंच वायट बी काम केलें अशें कितें ना. तेजे लिडरशिपी सकयल कांय ZP सिट्स येयल्या. सावथ गोवा MP इतली टफ फायट आसतना जिखले आनी तेणी स्वता ती टिकेट स्वताच्या हेजेर विर्यातो खातीर टिकेट ती हाडलेली म्हणून लोक विर्यातो कडेन कोणाक दिनाक म्हण हाडिल्ली? ते तेकाच दिवनाका म्हणून कॉम्पिटिशनाक तो धरलो पण तेणी हाडलेली. गिरीश चोडणकरच आशिल्ली. सो तेजी काम करपाची स्टायल तेणी ते एक 4 वर्सां फाटले आपलो एक टीम तयार करपाची प्रयत्न केल्लो. तेजे लोक आतां जे बेजार जाल्या पळय न्हू ते तेणी एके कडेन दवरिल्ले. सो ते बेजार आहात. सो ते हें करता प्रोटेस्ट टायप करता. थोडे रिजायन जाले, थोड्यांनी ZP बी आहा तेंच्यांनी विर्यातोक सांगलें तुमी MP म्हणून रिजायन जाय, विच इज एक्चुली रॉंग मूव आसतली केलें जाल्यार, कित्याक कितले त्रास करून तुमी तो सीट जिखयला. सो ह्यो गजाली जाल्यात. दुसरे वटेन जर आमी गिरीशाक पळयलो जाल्यार गिरीशाचो ट्रॅक रेकॉर्ड पळयलो जाल्यार तशें फाटलें इलेक्शन 11 सिटूच कितें जिखलेले, 11 कितलेच जिखलेले काँग्रेस 11 2022. तेजे उपरांत गिरीशान जबाबदारी घेवन तें पद सोडलें. तेका तो पद सोडलें म्हणटो काय काँग्रेसीच्या भायर नासलो. तेका सेंटर पार्टी भितर म्हणजे सेंट्रल हेजे भितर सर्कला भितर तेजें पोजिशन बरें आहा. तो ह्या इलेक्शनाक तामिळनाडू आसलो. थंय एक्चुली ते सरकारान आहा ही प्लस पॉयंट, पण सीट तेंचे तशें हें जावना. सीट 5 पावला. सो परफॉर्मन्स कावंट करतलो, पण तेजी ती मूव आमी म्हणूंक शकता की त्या टायमार TVK बरोबर वचपाची मूव तेज्या हातांतल्यान जाल्या ते तो फ्रंट दिसतालो आमकां. सो तो एक हातभार लागला. पण हांगासर आतां गोंयांत कितें वेगळें जातलें वा काँग्रेसीचें बरें म्हणजे ते तुमी आतां म्हटलें तशें की थोडे चेर हेजे पळय दिसनासले 2-3 वर्सां ते आतां परत दिसपाक लागला. गिरीशाचो एक प्लस पॉयंट पार्टी भितर तेचो डायरेक्ट कनेक्ट विथ राहुल गांधी. तसो आनी कोण हांगासर सद्या तेंचे बाकीच्या लिडरशिपी भितर इतलो डायरेक्ट कनेक्ट आशिल्लो वा फोनाचेर एक काम पार्टीचे वयर कितें क्लियरन्स हाडपाक जाय ते करपी तो ना. आनी गिरीशाचेर आतां आरोप जाता ते टिकेट विकपाचे ह्यो सगल्यो गजाली जाता पळय फाटल्या हेका धरून. तेका तेणी चॅलेंजूय केला की बाबा जेका टिकेट मेळ्ळा तेजे भितरलो एकटो कोण तरी हाडून 7 दिसांतले एकट्याक तरी हाडून हाडचो म्हणून आनी दाखोवचो म्हणून. सो जॉयल बाब, what miracle do you expect from Girish Chodankar? Because right now I believe Congress is in dire need of a miracle. Nothing short of a miracle can lead to a resurgence of Congress in Goa. Pramod, first of all, Congress, this is nothing new. No. ही सगळे असले चालूच आशिल्ले. Every year you see, every election you see, these things keep on happening. So we are not surprised that this is happened in the Congress. Now, एकूच प्रश्न, and that is very intriguing, is a person who has stepped down owing responsibility to a defeat is once again coming back to that same position when and facing another election. That is point number 1. Second is a person who you have installed to take forward the Congress now after that defeat and to revive the Congress again has been dismantled just ahead of the elections. Yeah. So here moves ते कोणाच्या मतीन वचत ना आणि we don't find any reason why this has been done. कोणाक खबर ना. Now there should be some kind of an explanation why this has been done. Okay, they have put some structure in place, but the structure is so funny. You have 3 working presidents. In the Congress constitution, working presidents do not have the veto right over the president. The president is supreme. The Decorative. Working president is a decorative position. Decorative. Yes. You are installing a coordination head in Francisco Sardina. Yeah, who very openly says that I don't know what I am supposed to coordinate. Yeah. And secondly, a person who was completely in disarray in 2022. Yes. When he and Reginald were fighting this pitched battle for a Congress ticket. Yeah. And see, if you see the And larger since picture, the announcement as co-president, we have not seen Sunil Kautonkar anywhere near Congress House. Yeah. So I think we have not seen Alton de Costa also anywhere near Congress House. He did not attend the meeting also, this correct. SD's meeting. Yeah.
So all these things which are done now looks to be very only decorative, just to give that semblance that एक structure तयार केला. फायनली इट इज गिरीश. Finally it is Girish. Yeah. Now the question is, what is the plan ahead? What is the plan ahead? कोणाकूच खबर नाही कित्या खातीर केला, खंय, what is your target, whether this kind of a thing will really give you those results. Because Pramod, one thing is very clear, when Congress lost in 2022, इतलो बोवाळ जाल्लो की टिकेटी विंकल्या, टिकेटी were given to the wrong people, tickets were. So where does this lead to going into 2027? Yes. When you bring that same person as the captain of the ship. या अँड मोर इम्पॉर्टंटली पांडुरंग हय सांग. एक आसा न्हू आतां तुवें म्हणलें अशें की अमित पाटकरान जी एक बेस तयार केल्ली आनी जे कांय कॅन्डिडेटीन सोदपाचें काम सुरू केल्लें, आतां गिरीश येयल्या उपरांत त्याच लोकांक तिकीट मेळटली काय? हो एक मोठो हे आसा. करेक्ट. एक फायदो आसा गिरीशाचो एका काँग्रेसीक की गिरीशें तोंड उगी रावपाचें ना आनी तो कोणाक भिवपाचोय ना. ते आमी पळयलां. अमिताचेर जशे आरोप जाताले की अमित कोणा तरी क्लोज आसा म्हणून, तसो गिरीशाचेर आरोप जावचो ना. कोणाक तरी कितें मुख्यमंत्री हय, तसो गिरीशाचेर आरोप जावचो ना. कारण गिरीश हो कायम सामको अटॅक करत आयला. तेजो तो स्वभावच आसा. ताजो एक फायदो काँग्रेसीक जातलो आनी एक वॅक्यूम जो गोंयांत तयार जाला की ऑपोजिशनाच्या सायडीन सरकाराचेर कोण काय उलयच ना, कोण मोर्चे हाडिना, कांयच करना म्हणून ते म्हाका दिसता काम फुडल्या 4-5 म्हयन्यांत ते एक बरें काम गिरीश करूं शकता. बाकी काँग्रेसीक कितलो फायदो जातलो ते कशें हा हें तुगेलें जें काम आसा पळय तें जावचें ना म्हणना. तें काम एक 3.5 वर्सां जेन्ना सरकार सत्तेर आहा तेन्ना जावपाक जाय. उरिल्ली जे 1 वर्स आसता पळय 1.5 वर्स तेन्ना तुगेली इलेक्शनाची स्ट्रॅटजी ठरपाक जाय न्ही. फायनली तूं आतां मोर्चा काडपाक आयलो ना, तूं इलेक्शन जिखपाक म्हण आयला. बरोबर? इलेक्शन तर जिखपाक जाय जाल्यार आतां जशें आमी म्हळें की तुमच्या आदल्या प्रेजिडेंटाचेर आरोप जाता की तो मुख्यमंत्र्याक लागींचो म्हणून, तुमच्या सद्याच्या प्रेजिडेंटाचेर आरोप जाता की तो तिकेटी विकतालो म्हणून. सो हें जें प्रकरण आहा पळय लौकीक, काँग्रेस इलेक्शनाक रेडी जातशी दिसता. कारण ही जी परिस्थिती जर पळयली आनी हो जो तिकीट विकपाचो आरोप आसा, ह्या आरोपाचें कितें? तिकीट विकपाचो आरोप तेजेर जातालो आनी जाला आनी तेजे पयलीं तो तिकीट आपल्याकूच घेतालो, तो बी आरोप जातालो. म्हणजे पणजे बाय इलेक्शन जालें जाल्यार आपूण उबो रावलो खंयच्यान सावथाच्यान नॉर्थ गोवा नॉर्थ गोवा MP इलेक्शना श्रीपाद भाऊ अगेन्स्ट तो रावलो. सो तेवूय आरोप ते दाखयले की खंयचें इलेक्शन आपूण अध्यक्ष आसतना ते आपूण फाटल्यान रावन ते करून घेवपाक. सहजा अध्यक्ष केन्ना केन्ना इलेक्शन लडिना, कित्याक ताका सगळें गोंय पळोवपाचें आसता, आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें पळयतलो. सो तेवूय आरोप जाताले तेजेर. पण आरोपाक तेणी आतां चॅलेंज केला. ते खरेंच कितें आहा तें आमकां काय खबर ना. तेणी मिकीन केलं आपल्याक पार्टी फंड फायनान्शियल पोजिशन विचारली म्हणून. तो ते सांगता आपूण विचारतलो न्हू तुका इलेक्शन कसो कंटेस्ट, तो ताका कावंटरूच तसो करता. बरोबर. आनी पार्टी फंड म्हणलें ताणें. आनी पार्टी फंड म्हटलें पार्टी खातीर पार्टी फंड दिल्यार तूं तिकीट दितलो अशेंय मिकी म्हणटा. इलेक्शनाक खर्च आहा, ह्यो गजाली तेणी ताका तश्यो कावंटर केल्या. पण एकूच वेगळे हे दिसले ह्या हितून, लास्ट टायम जेन्ना ते प्रेजिडेंट आसले 2022 तेन्ना ताजो फोकस चड काँग्रेस आसलो. इवन गोवा फॉरवर्डा ते लागीं नासले, गोवा फॉरवर्ड एलायन्सान येवन सुद्दां. आनी हे पावट तेजो फोकस बाय हूक ऑर क्रूक, म्हणजे तो कितेंय करपाक रेडी आहा पूण 21 येवपाक जाय. 21 येयल्यार फुटोवन कोण वचचें ना, हे तेणी ते टार्गेट दवरला पळय न्हू. पूण ते मातशे 2 स्टेटमेंटाचे घुसपटले. एक ते आमी डिफेक्टराक घेवचे ना, पण केंद्रान वयर हायकमांडान क्लॅरिफिकेशन इश्यू करचें. आतां क्लॅरिफिकेशन इश्यू केलें आमी घेवचेच ना म्हणून, कित्याक लोक ते कित्याक तुका वोट मारतले मागीर तुका डिफेक्टराक घेवपाच जाता जाल्यार. बट एक गजाल आहा जॉयल, हाव आर यू लुकिंग एट दिस सेलिंग टिकेट्स थिंग? कारण 2 गजाली आहात. फाटली इलेक्शनाची जर आमी फ्रँक एनालिसीस केलें, कोणेच काय येवन सांगलें ना की आपल्या कडच्यान पयशे दिल्यार तिकीट विकली म्हणून. हावेवर ज्या तरेन तिकीटी दिल्ल्यो आनी ज्या लोकांक तिकीटी दिल्ल्यो, दॅट सर्टनली डीड नॉट लूक लायक अ व्हेरी मेरिटोरियस इलेक्शन. कांय जाग्यांचेर ज्या तरेन तिकीटी दिल्यो आनी ज्या तरेन उमेदवार दिले, ते मेरिटोरियस इलेक्शन खंयच तुगेलें दिसनाशिल्लें. फॉर एग्जाम्पल एक हांव पणजेचें एग्जाम्पल घेता. पणजे तेन्ना बोवाळ जालो की उदय मुडकेकाराक तिकीट मेळटा काँग्रेसीची, आनी सामको बोवाळ जावन तुगेलें हें जालें. आनी एक लास्ट मुमेंटाक हाडलो एल्वीस गोमसाक घालो. त्या एल्वीस गोमसाची पणजे बेज नाशिल्ली, कांय नाशिल्ली. ताणें जी मतां काडली ती जर तातूंतली अर्द न्ही 1/4 सुद्दां जरी तुगेली उत्पलाक पडिल्ली जाल्यार बाबूश मोन्सराक पडपाचो. सो अशी जे जगावेगळे प्रयोग जे जाले, खेमलो सावंताक व्हरून सावड्डे कॅन्डिडेट केलो.
सो हे जे जादूचे प्रयोग झाले पळय तातूंतल्यान लास्टाक जादू जालोच ना रे तुगेले जादूचो फायनली जो इफेक्ट जालो तो बीजेपी खातीर जालो जादू काँग्रेसी खातीर जालो ना पण हे जे जादूचे प्रयोग झाले पळय ते ह्या खेपे परत जावपाना हाची गॅरंटी आहा कांयच गॅरंटी ना कित्याक प्रमोद when you are in command, when you are a president of a party, you have sweeping powers over this. Sweeping powers. तुका जाय जाल्यार तुका टिकेटी दी तूं हें कर आतां तुमी वर्किंग प्रेसिडेंट घातल्या पण तांकां कांयच अर्थ ना पण एज अ प्रेसिडेंट यू हॅव दॅट पॉवर विथ यू. आणि एक गजाल आनी फाटली खेपे दिगंबर कामत तुमचे बरोबर आशिल्लो काँग्रेसीच्या हय. आज तोय ना हय. So when you have that power with you and when you can convince the high command that this is what I plan and if the high command is with you, definitely, I mean, tickets can be bought, sold, whatever. That is point number 1. Point number 2 is, आता तो म्हणटा व्हेरी क्लियरली दॅट कोणाकूय मुखार सरान सांग आपणा कडेन पयशे घेतले म्हणून. कोण सांगतलो सांग म्हाका? कोण सांगतलो आपणा कडेन पयशे घेतिल्ले आनी आपण शेणलो म्हणून? करेक्ट आपण पयशे घेतिल्ले आपण टिकेट आपण जिखलो म्हणून कोण सांगतलो? बरोबर. That itself is a illegality and it's a crime to take money and be bribed, no? Bribe somebody for a ticket. It's illegal. So, in situation to find meaning in what he said is completely ridiculous. I mean, waspachat no whether this thing. But having said that question mark remains, Pramod. Why Girish Chodankar is back? Congress कडे आणि कोण नाशिल्लो? Or whether Congress's high command has got some other plan in place, or to maybe split some factions or something like that. There was always some division between Ashilis no faction. Amit Patkar, they wanted to get rid of Amit Patkar. That also we did not know. We don't know because they have completely dismantled. You look carefully at that this thing what they have done now structure. They have completely kept, except for Viriato, they have kept the entire Amit Patkar faction out, the loyalists. So आमके तांकां भायर दवरले तेणी. हांव न्ही डिफेक्टराची इशूचे येता म्हाका दिसता हाजेर आमी उलोवचें. आतां काँग्रेसीन क्लॅरिफिकेशन बी दिलें तें बरें आहा. हू इज द डिफेक्टर? आं जेन्ना मायकल लोबो BJP सोडून काँग्रेसीन वता तो डिफेक्टर न्ही काय काँग्रेस सोडून जे BJP वतात ते डिफेक्टर? डिफेक्टराची डेफिनेशन कितें? आतां फाल्यां जर तुगेले BJPन कोण तरी एक बरे खंद्या उमेदवाराक तिकीट दिलें ना आनी ताणें समजा काँग्रेसी कडेन तो आयलो जशें फाटले मायकल बी आयिल्ले काँग्रेस तांकां डिफेक्टर म्हणून पळयतली काय कितें म्हणून पळयतली? नंबर 1. दुसरो प्रश्न जो म्हजो आहा डिफेक्टरांचे बाबतींत, जर लोकांक डिफेक्टर जाय जाल्यार एका राजकीय पक्षान डिफेक्टराक तिकीट दिवची काय नाका. कारण कांय डिफेक्टर हे वेचून आयले न्ही, कांय डिफेक्टर वेचून आयले ना, कांय डिफेक्टर वेचून आयले. सो पांडुरंग बाब ह्या दोन्ही प्रश्नांचेर तुवें उलोवचें. डिफेक्टर हो कोण? म्हळ्यार म्हज्या पक्षांतल्यान जो वता भायर तो डिफेक्टर, पण दुसऱ्या पक्षांतल्यान जो म्हज्या पक्षां भितर येता तो डिफेक्टर न्ही. अशें बी कितें आसा गोंयच्या राजकारणा भितर सध्या? गोंयांत तरी प्रमोद ना, गोंयान देशान जर डिफेक्टराची व्याख्या करून तयार केला जाल्यार ती गोंयकारांनी. गोंयांतल्यानच सगळें सुरू जाला. सो विनेबिलिटी हो एकूच म्हाका दिसता निकश क्रायटेरिया आसपाक जाय आनी आसा ह्या पॉलिटिक्सान. हो डिफेक्टरांक घेवप ना किंवा डिफेक्टरांक हें शक्यच ना. इतली जर नैतिकता मॉरलिटी जर आशिल्ली हांचे कडेन जाल्यार राजकारण आमचे गोंयचेच न्ही देशाचे खंयच्या खंय पावपाचें न्ही. बरोबर. आत्तां तूं आमी पळयलें पश्चिम बंगालाक कितें जालें तें पळय, खंय आहा तें ही नैतिकता आहा कोणा कडेन? सो म्हाका दिसता की हो क्रायटेरिया न्ही, डिफेक्टर न्ही जाल्यार जो मनीस जिखतलो काँग्रेसीचे 21 पाव मेरेन ते जातले काय ना ते देवाक खबर. पण 21 जो मनीस हाडपाक शकता हय त्या 21तलो एक जावपाक शकता. तो डिफेक्टर आसूं वा डिफेक्टर नासूं एखाद्या कॉन्स्टिट्युशन दिसलें तिकीट दिवपाची म्हणटा. हय फाल्यां समजा BJPन तिकीट वाडटना BJP नॉर्मली 7-8 जाणांची पत्ते तरी कट करताच जाल्ले फावट. सो समज तेतूंतले दिसलें हांकां काँग्रेसीक किंवा तो जिखूं शकता ताका आमी घेवया म्हणून कितें वायट आसा? Who will define that winnability? काँग्रेसान कोण डिफायन करतलो विनेबिलिटी? काँग्रेस करतली. कोण खबर? आतां गिरीश चोडणकर करतलो न्ही. No, I'm giving Michael Lobo's example because it's a very glaring example. Everybody knew that Michael may find it difficult to win on a BJP ticket last night. But on Congress ticket, he would be fairly safe. So is Michael a defector or not from Congress's point of view? Tomorrow there is another somebody else who wants a Congress ticket. Suppose let's take for example Nilesh Cabral. Nilesh Cabral wants a Congress ticket, for example.
Is Nilesh Kabral a defector or not if he wants to join Congress? Of Or course only he will those people who are defecting from Congress are defectors? So what is the criteria? At any point in time, if you have defected from the Congress, you become a defector. What if you are defecting from the other party and joining Congress? Subsequently, if you are defected from another party, still you remain a defector. So तांकां ticket दिवप काय ना डिफेक्टराक defeat ना हे जेन्ना स्वीपिंग If- स्टेटमेंट see, Michael Lobo- डिफेक्टर कोण Michael Lobo has defected from the Congress to the BJP, and from the BJP he is coming back to the Congress. Yeah. But originally he is defected from the Congress, so he still becomes a defector. Yeah. You understand? At some point in What time, about Nilesh Kabral? For example, I'm giving a top of the mind Nilesh Kabral's name comes to my mind from the BJP, if he is defected to the Congress, I Right. mean they will be accepting him. because he's not a defector in definition of Congress. Not in the definition, yeah. तू किती म्हणटा? Look, this is a very interesting discussion. डिफेक्टर नो Who is a defector? एक्चुअली एके पक्षाचे निवडून येयलो आनी तो तेजो टर्म सर्व करपाचो आसतना तो दुसरे पार्टीन वयता जाल्यार तो विश्वासघात करता आपल्या वोटरांचो आनी तो डिफेक्ट जाता टर्म कंप्लीट करून मागीर चूज करता आपूण हे पार्टीचेर कंटेस्ट करता काय ते पार्टीचेर कंटेस्ट करतलो It's not a defector. नॉट अ डिफेक्टर म्हाका अशें दिसता आनी So now it's a very interesting thing. Michael ते तो Lobo लोकांमुखार is वयता. not a defector. When he joined from BJP to Congress, as per Lokik's definition, Michael Lobo is not a defector when he joined from BJP to Congress because he completed his term. But he is a defector when he joined from Congress to BJP because he did not complete his term. आनी प्रवीण It's जर a very interesting definition. डिफेक्टर म्हणून जर तेंच्यांनी सारखे फर्म डिसिजन घेतले काँग्रेसीन आमी घेवचेच ना म्हणून न्हू फाटले 10 आनी आतां इल्ले 8 काँग्रेसीचेच 18 जाणांक तांकां पयलीं ब्लॅकलिस्ट करचे पडटलें हेंकां एंट्री ना म्हणून हय. तितले लिडर ना न्हू ते थोडे तरी तितूंतले घेवनूच चलोवपाचे आसता ते जावचें ना कॅल्क्युलेशन बसचें ना Is Congress defector म्हणल्यार पुरो. Congress defector. Yeah. So to come out of your larger definition of defector, so you say Congress defector. तू एग्री करता लौकिकान सामकी अशी टेक्निकल डेफिनेशन दिला तुझं टर्म कंप्लीट करून पक्ष बदललो बरोबर आसा टर्म कंप्लीट जाल्यार तू लोकांचो विश्वासघात करना पार्टीचो विश्वासघात करना कोणाचो विश्वासघात करना पण तू टर्माच्या मदींच जर तुगेलो गेलो 2/3 करून रिजायन जावन जाल्यार डिफेक्शन सेम कॅल्क्युलेशनान आमी सुभाष शिरोडकर आनी सोपटेक लावपाक शकता हय. ते रिजायन जाले बाबा हांगासले तुमी दिल्ले टिकेटीचे आमी रिजायन जाता परत लोकां मारा गेले सो तेका डिफेक्टर जायना ते You resign. सो हे ते हिंकां लागना जे टर्म सोंपोवन पार्टी स्विच So, करता लौकिकान 2 एक्सेप्शन तयार केल्या डिफेक्टराच्या डेफिनेशनाक एक तुवें टर्म कंप्लीट करून वचपाचें जाल्यार तूं डिफेक्टर जायना दुसरें तुवें रिजायन करून परत लोकां मारा वच आनी मॅन्डेट घे जाल्यार तूं डिफेक्टर जायना कारण त्याची डेफिनेशन कशें आसा घटनेन डिफेक्टरची डेफिनेशन आसा हो सिटींग एमएलएची हय. डेफिनेशन तो येता तो टर्म सोंपलो तो एक सादारण मनीस जाल्या उपरांत ताका तो टर्म लागना हय जाल्यार तूं वच दुसरे कडेन तो पॉयंट आसा बरोबर आहा. Clear that do not defect against the mandate. करेक्ट Against the mandate defect करना का तू resign. टर्म कंप्लीट कर आणि रिजायन जा Resign. गो बॅक टू सीक द मॅन्डेट Yes. काँग्रेस प्रमोद आत्ताच्या परिस्थितीन एमजी गोवा फॉरवर्ड आप आणि आरजीपी हेंचेच लॅन आसा एमएलएचे जर तेंचे पळयलें जाल्यार तांचे कडेन 10-15 जाण आसा अशेंय काय ना बरोबर. So, तुका झिरोतल्यानच स्टार्ट करपाक जाय करेक्ट ते जे आसा तीन ते तुज्या वांगडा दोग जाण अजून पावोंक ना गिरीशा कडेन ते अजून तरी ते एका टेबलार बसोंक ना बरोबर सो झिरोतल्यान सुरू करपाक जाय हे डिफेक्टर बिफेक्टर कांय न्ही जे आदले मदले पयलींचे काँग्रेसमॅन आसा कोण बरे तांकां घेवनूच करचे पडटले ना जाल्यार गिरीश सांगता असो 21 जावचें ना 15-16 मेळ्ळ्यार सरकार करप कुस्तार जातलें बरोबर गिरीशाची एक गजाल म्हाका पटली पयर हिडोनाक येता उलयले तेन्ना की 21 जर मेळ्ळे जाल्यार डिफेक्शन जावचें ना म्हणून परत फाटले खेपेक तांणी देवळांनी वचून चर्चींनी वचून मशिदींनी वचून सोपूत बी घेतिल्लो एफिडेविट बी सायन केल्ली मागीर तांकां लक्षांत आयलें की सत्ते फुडें शहाणपण चालत नाही म्हणून सो आतां तांणी क्लियर सांगलें तुमकां जर एश्युरन्स जाय की आमचे आमदार इलेक्शना उपरांत डिफेक्ट जावचे ना जाल्यार आमकां 21 सीट दियात 21 जर दिल ना कुछ भी हो सकता है कोई भी कहीं भी जा सकता है हाँ so was this most pragmatic reply that So Girish could give he has bought himself an insurance Oy. for future defection. for future defections because they have even tried taking them in front of Almighty Yeah. and even Almighty could not stop them from defecting so ही आत्ता आनी लोकांचेर घाला जनता जनार्दन हय. जनता जनार्दन अशें हें म्हणलां हांव आज इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता तुमकां दिसतली चर्चा चालू रावची म्हणून कारण इंट्रस्टिंग विशय आशिल्ले एक गिरीश कितें जादू करतलो जाचेर कितें करतलो ताचेर म्हाका दिसता आमी कोणूच सद्याक सांगपाक शकनात कारण गिरीशाचो जादू
हाजे पयलीं केन्नाच चलिल्लो ना इलेक्शनाक सो ह्या खेपेक चलतलो कसो हें जर सांगपाक फायनली वी आर जर्नलिस्ट आमी डेटा पळोवन मुखार वतात सो ह्या खेपेक कितें चमत्कार जातलो तो आमकां खबर ना दुसरी गजाल आसली डिफॅक्टर कोण तातूंत खंय तरी लौकीक पांडुरंग आनी जॉयलान एक अशी ब्रॉड डेफिनेशन दिला की कोण डिफॅक्टर आनी कोण डिफॅक्टर न्ही तो ताजो फायदो घडये काँग्रेसीन घेवपाक जाता आनी एक तातूंत एक 2 लूपहोल तुमी तयार करून दिल्या तांकां कळ्ळें तुका तातूंतल्यान तरी एक काँग्रेसी कडेन 35-36 कॅन्डिडेट तयार जातले आनी खंय तरी ह्या इलेक्शनाक एक कॉन्टेस्ट आसा असो दिसतलो इतलेच आमची सामकी माफक अपेक्षा कारण एनी डेमोक्रेसी ऑर एनी इलेक्शन विदाउट एन ओपोजिशन ऑर अ वीक ओपोजिशन इज नॉट गूड फॉर एनी ऑफ अस हांव आज इतल्याचेर थांबता तशें हांवें म्हळें इलेक्शनाचे वारे न्ही इलेक्शनाचो वास येवपाक लागलो म्हण हें जें कितें चल्लां हें आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले ताचें विश्लेशण करत रावतले आयचे खातीर इतलेंच जॉयल बाब लौकीक बाब पांडुरंग बाब थँक्स अ लॉट पवित्रवाद प्रुडंट नमस्कार